आज काल मोबायल फोन आमकां सदांचे जावन जाला। हांव मोबायल फोनाक विरोध न्ही, मोबायल फोन हांव उपयोग करता, मोबायल फोन गरजेचें। आज काल मोबायल फोन नासल्यार कांय करूंक जायना। 10 मिनटांची 20 मिनटांची बांय जाती आसली अशें वस्तून वस्तू। जर तर आमी जेजू बाळकाचो मोग आमच्या मोबायल फोनाचेर आसलो मोग दाखयल्लो तर आज सगळी समाज शांतीपणाची जातली। यात्रेक आमी बरवशाचे ल्हान मेटांनी सलचे यात्रेक आमी फादर बाबुशान आपुरबायन घडलेले हें कांतार आमी सादारण 200-300 पावटी हांगासर मुळां जावंक पुरो। ह्या कांताराचो सारांश जावन आसा आमच्या संभ्रमाचो सारांश आनी तशेंच 9 दिसांच्या नोवेनाचो सारांश। 3 शब्द ह्या आपुरबायच्या कांतारांत हांव विंचतां। यात्रेक, ल्हान मेटां, बरवसो। यात्रेक मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारार सर्व यात्रेक जावन आसा। कित्याक यात्रेक जावन आसा? आमची एक कोंकणी सांगणी आसा, 60-70 फोंडा भितर वयगी ती थोडे फावटी आमी सांगूंक आराम करी जाय घरा। 60-70 फोंडा भितर आनी किर्तनांत 90 किर्तनांत 10व्या वळींत आमकां आयकोंक मेळटा सादारण तितलेंच मनशाचें आवक 70 वर्सां आनी घटमूट आसल्ल्यांक 80 वर्सां। मोर्न संभ्रमतना हांवें केदाळय थंयसर जोमो आसल्ल्यांक सांगचें आसा, 80 वर्सां उपरांत हर एक दीस बोनस, हर एक हप्तो बोनस, हर एक म्हयनो बोनस, हर एक वर्स व्हडलें बोनस। यात्रेक म्हणटा आसतना मोगाळ भाव भयणीनो, आमी एका जाग्याक अंटोन रावचें न्ही, लागोन रावचें न्ही, लबदोन रावचें न्ही। यात्रेक म्हणटा आसतना आमी जागो सोडून मुखार वचोंक जाय। हाचो अर्थ कितें? जेजून आमकां सांगला माथेवाच्या वांजेलांतल्या 6व्या अध्यायांत 33व्या वळींत कितें सांगलां? पयलें तूं सर्गेचें राज सोद, उपरांत देव तुका सगळें दितलो। आतां आमी एक सवाल विचारूंक जाय, सर्गेचें राज आमी सोदलां गी आमच्या जिवितांत? सोदूंक ना तर आमी अंटोन आसाव ह्या संवसाराक, लागोन आसाव संवसाराक, लबदोन आसाव ह्या संवसाराक। त्याच अध्यायाच्या 6व्या अध्यायाच्या 19व्या वळींत जेजू कितें सांगता? ह्या संवसारांत आस्त बोदीक रास करिनाकात, तांतो वाळयक आतां सोर्न व्हरतात। त्या देखून सर्गेच्या राजांत तुमचे दायज तुमी पुंजावन दवरा। यात्रेक आमी बरवशाचे यात्रेक आमी। मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी तुमी आयकलां जावंक पुरो, लॉस एंजलस अमेरिकांत कितें घडलें? आजुनी उजो पालवंक ना। भोवस बोळादीक गांव तो, भोवस बोळादीक शहर तें, भोवस मिल्याकडल्यान आस्त बोदीक आशिल्ले मनीस थंयसर आशिल्ले। मिल्याकडल्यान बँकांत आनी तांच्या घरांनी पुंजावन दवरलो दूड आसलो। व्हड व्हड घरां, एक्टर्स आनी एक्ट्रेसाची येदी व्हडलीं घरां फकत थोड्याच दिसांनी उलपोन गेलीं। यात्रेक आमी बरवशाचे यात्रेक आमी। बरवसो म्हूण सांगल्यार कितें मोगाळ भाव भयणीनो? आज तुमकां एक गजाल सांगता। आमच्या फादर स्टीवनान आमकां खाण केप्पें जाता म्हणसर परत्यान परत्यान सांगलां कालें, ह्या वर्सा आमी थोडे ध्येय मोतीन दवरता आनी हे ध्येय कसले
एका दुबळ्या घराण्याक एक घर, मागीर 100 भुरग्यांक वेतन फीस. आनी पोर हांवें आयकलें अनाउन्समेंटांत 80 भुरग्यांचें वेतन आयलां. हांव चिंतूंक पडलो, ह्या व्हडल्या जोम्याक 100 सुगी 1000 भुरग्यांक वेतन दिवयेत. कित्याक? मोगाळ बाबीनो जायते फावटी आमी जोडटा, दोडे 3 दोडे 4 वाट्यांनी 5 वाट्यांनी बँकांत व्हरून घालता. घालनाका म्हणना, मागीर खंय दवरचे पयशे? बँकान घाली जाय, आस्त काणगे जाय. कित्याक जेजून ते सांगिल्लीं उतरां, 5 तालेंतां आसल्यार ताका 5 कुडशी, 10 तालेंतां आसल्यार आनी 10 कुडशी. जेजून ते सांगिल्लीं उतरां. ग्रेस्त जा, करोडपती जा, पूण बरवशाच्या मेटांनी चलचें तें चिंता मोतीन दवरन ह्या संवसाराचें जिवीत जिये. जोड, ग्रेस्तकाय भोग, संतोशांत राव, जाय तितलें खा पिये, व्हडलें घर बांद, पूण तांतलो एक ल्हानसो वांटो खाण दुबळ्या धाकट्यांक दी. आमी सगळ्यांक थंय वचोंक आसा, वयर वचोंक. आतां जर तर म्हजे कडेन इतले पयशे आसून हांवें जर तर हेरांक हांव पावना जाल्यार सरकार आसात म्हाका लज दिसतली. हळे 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 तो पळय खो रोडांनी आशिल्लें सायबा, कोणाक दिवना, पुरा बँकान दवरून सोडलें. आतां हांगा आयला, ताका बेन दिसता आसतलें आमी तामाशे करता म्हूण, आमकां कांय दिवना जालें. कितें उपकारता मनशा सगळो संवसार जिखोन होगडायल्यार तुजो आत्मो. जेजून सांगिल्लीं उतरां मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत कितें म्हणालो जेजू? सर्गाच्या त्या सिंहासनार बसून आसतना देवाचो पूत तो आपयतलो आनी सांगतलो, हांव विणगो आसतना म्हाका तुवें न्हेसोवंक दिलें, कश्टांत आसतना म्हाका बुजयलें, ताणेंत आसतना तुवें म्हाका पियोवंक दिलें, बंदणींत आसतना तुवें म्हाका भेट दिली, पिडेंत आसतना तुवें म्हजी साकरी केली. जें कितें तुवें म्हज्या ल्हाना भावां भयणीक केलें गी तें तुवें म्हाकाच केलें. आनी कितें म्हणटा? भितर सर सर्गार आसांत, भितर सर सर्गार आसांत. तेंत जेजू म्हणटा, ह्या संवसाराचें आस्त बोदीक तूं आरावन दवरिनाका, कित्याक हांगासर वाळेक आतां सोरून व्हरतात. पोरस एका इंटरव्यूआंत एकल्यान सांगिल्लें आयकलें हांवें लॉस एंजलसांत. तो कितें म्हणालो? म्हज्या घरा आसुल्ल्यो आपुरबायेच्यो भोव मोलादीक वस्तू बसमून गेल्यो. ताणें खंय दुसऱ्यांक दिल्ल्यो जाल्यार त्यो उरत्यो जाल्यो न्ही गे, बसमून गेलो, आरावन दवरलें. हांव एका पिडेस्ताक भेटोवंक गेल्लो कॅनडाच्या गांवांत. थंयसर हो मनीस रडता, गळगळ्या रडता. हांवें चिंतलें, खाल्याक रडताय सायबा? फादर, म्हजे कडेन जायती आस्त आशिल्ली, जायतें बोदीक आशिल्लें. धू आनी पूत आयली आनी म्हणाली, पप्पा आमी तुजी साकरी करता, तुका अंत्य जाता म्हणसर बळें करून पळयता. हाका बसविलें, म्हाका कोड गेलो, सिग्नेचर काडून गेली, आस्त बोदीक फिक्स्ड डेपॉझीट पुरो तांच्या नांवार. आतां एक सुरत वळवळटा आनी तो कितें म्हणटालो म्हाका, फादर तांक आसतना बरें करूंक चिंताप येवंक ना, करतो आसुल्लो जावंक ना. म्हजेंच हांवें चिंतलें, बरवशाची जिणी ती. म्हाका बाबा न्हू, बरवशाची जिणी म्हूण सांगल्यार एका दुबळ्या मनशांनी 100 रुपया आसल्यार 1 रुपया दुसऱ्यांक दिवयेत, 1000 रुपया आसल्यार 10 रुपयांक दुसऱ्यांक दिवयेत, 1 लाख बँकांत आसल्यार 100 रुपया दिवंक जायना गे. 10 लाख आसल्यार 1 करोड आसल्यार 10,000 दिवंक जायना गे, 1 लाख दिवंक जायना गे. मोगाळ भाव भयणीनो, खेदाळा तूं उदार म्हण दाखयताय, बेसांवाचो शिवोर देव तुजेर देव येता. हांवें सांगचें न्ही, पाद्र्या बातां पयशा विशयान तूं उलयता न्हय गे. तुमी कोणायक दिया, कार्मेलितांक दिजें म्हणना, हांगा दिजेत म्हणना, कोणा जाय बायल्यांक गत आदार नातिल्ल्यांक दिया. थंयसर तुज्या जिवितांत
तूं तयार करताय तुजी मुकली जिणी सर्गारासांत जागो तयार करताय. यात्रीक आमी, बरवशाचे यात्रीक आमी. ल्हान मेटांनी ल्हान फुनालच्या ल्हान मेटांनी सोमकोवचें कशें. मगळ बाबीनो, आमच्या जिवितांत आमी व्हड व्हड कामां करी जाय म्हणून ना, ल्हान ल्हान कामां. जर तर तूं घरा तुज्या दादल्याक जेवण व्हरून दिताय, ताका इल्लेशें चड मीठ घालून दिनाका, तुका पसंद ना म्हणून. मोगान दी, साखरी पिसान दी. तेंत ल्हान तेरेस तेंत करताली, मीठ घालून दिनातली. ल्हान तेरेस कितें करताली, ल्हान ल्हान संगतींनी कश्ट आनवरां दूख पिडा शिडा सोसून जेजूच्या मोगा खातीर ती जियेली. ल्हान ल्हान मेटा म्हूण सांगल्यार ती. तुज्या वडतांत फुलां झाडांक उदक घालतना देवा खातीर हांव करता म्हूण घाल. कुसनांत रांदता आसतना देवा खातीर हें काम करता म्हूण सांग. कापी च्या करता आसतना देवा खातीर करता म्हूण सांग. शेजारा कोणाक भेट दिता आसतना देवा खातीर करता म्हूण सांग. थंयसर उब जाता मोग. आनी त्या देखून ल्हान फोल सांत तेरेस कितें म्हणाली, इगर्ज मातेच्या काळजाच्या केंद्रांत हांव मोग जावन जल्मतली, जियेतली. तसो जावन आसा आज संदेश आमच्या वांजेलाचो. मगळ भाव भयणीनो, जसो हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आतां फादराब सांगता बारी सुलाब हांवें फादराब सांगता फुलपत्रांत हांव मोग करचें म्हणून. आमच्या शेजाराची कठीणायेची मनीस आसात. म्हज्या कुटुंबांत म्हजो भाव म्हजी भयण इतली कठीणायची की आमकां गाळी सोंवतात, नाका जाल्ल्यो गाळी सोंवतात. आमी इतलें बरें केल्यारय आमकां नाका जाल्ल्यो गाळी सोडटात. तसल्यांक हांवें मोग कसो दाखोवचो. पाद्र्याबा, तुका बारी सुलाब वयरता हांव न्हू, सोबद सोडूंक. तशें न्ही म्हणचें हांवें. मगळ भाव भयणीनो, कश्ट आसात. एक भाव भयण शेजारन आमच्या विरोध आसल्यार आमचें काळीज उक्तें दवरन मागण्यांत आमी तांचो उडास काडन तांचे खातीर मागचें जावन आसा पयिल्लें मेट मोगाचें. तुका कोणी वचून सांगनाकात तुका लुकसाण केल्लो, तुका लुकसाण केल्ली कोणी आसात ताच्या पांयां पडा वचून ताका उमो दिवन हांव तुका बक्षीत, हांव तुजो मोग करता. तो नाटल्यार ती तुज्या केप्याक 4 मार दिवन धाडूं का, तें सांगचें न्ही हांवें. तुज्या काळजाचें दार उगडून दवर, मोगाचें दार. जेजू खातीर खुर्सार तो मोलो म्हजे खातीर. त्या देखून हांव कश्ट जालें तेंत ल्हान फुलाचे सांत तेरेस आमकां शिकयता. तेंत काळजाचें दार आमी उक्तें दवरूंक जाय. केदाळे ती तो केदाळा येता आमी नेना, आयिल्ले दाळा सुलाब जाता. तुवें वसाचें म्हणटा. आतां जेजू न्हू जुदासाक वचोन दोरी काणये नाका रे पुता म्हणून ताका अजापांनी वचोन दोरी काडटी करी येता लेगीत ना, करूं ना. कित्याक जुदास हंकारान बरयल्लो. हंकारान बरयल्ल्या मनशांक बाग्गांव गेल्लें कश्ट. पूण तांचे खातीर मागयेत आमकां. मागणें मगळ भाव भयणीनो, आमकां मोगाची उब जैता आमच्या काळजांत. निमाणें एक आधुनीक वापरन वो शर्मा वाकेर करता. आज कोणा कडेन मोबायल ना हात वयर घालतात गे. एकली आहात दोगात म्हळ्यार ना जावं म्हणून दुसऱ्यांचे उपाय करताय गे. आज काल मोबायल फोन आमकां सदांचें जावन जाला. हांव मोबायल फोनाक विरोध न्ही, मोबायल फोन हांव उपयोग करता. मोबायल फोन गरजेचें. आज काल मोबायल फोन नासल्यार कांय करूंक जायना. रिक्षा जाय जाल्यार मोबायल फोन जाय, जे दाक्तेराचें अपॉयंटमेंट जाय जाल्यार काडलें, बँकाचें काम करचें जाल्यार मोबायल फोन जाय, मनोरंजन जाय जाल्यार बँकाचें फोन जाय, ऑस्ट्रेलियांत आसलेल्या म्हणजे पुता कडेन उलोवंक मोबायल फोन जाय, ताचे इल्ले पिक्चर पळोवंक मोबायल फोन जाय, ताची फोटो पळोवंक, म्हजी फोटो धाडूंक, म्हाकाच पळोवंक
कितलीशीं जाणां सगळो दीस मोबायल पळयतात, त्या मोबायलान कालें आसा गे म्हणून उस्तिता. तें उस्तूंचें तांणी उपयोग केल्लें जाल्यार 10 मुंडांची 20 मुंडांची बांय जाती आशिल्ली अशें उस्तून उस्तून तितलें उस्तिता आमी. पूण तें गरजेचें. हांव कितें सांगता मोगाळ भाव भयणीनो, लेक्काचारा प्रकार आज 4-4.5 बिलिया लोक, बिलिया बरोवचें कशें कोत्ताय, मिलिया बरोवचें कशें कोत्ताय, एक बिलिया म्हणून सांगल्यार एक नंबर घालून 9 शून्य कुडसीचे. 4.5 बिलिया लोक मोबायल फोना उपयोग करता. आनी ही मोबायल फोना उपयोग करच्या संदर्भार लेक्काचारा प्रकार गुगलांत हांवें पळयल्ल्या प्रकार एक मनीस, एक दादलो, स्त्री दिसाक 50 फावटी मोबायल आपोडता. 50 फावटी मोबायल आपोडता. आनी 4 तावन 5 वरां, थोडे 3 तावन 4 वरां मोबायल पळोवन वेळ पाशार करतात. हाचो अर्थ इतलोच, हांव मोबायल फोना विरोध ना. जर तर आमी जेजू बाळकाचो मोग आमच्या मोबायल फोनाचेर आशिल्लो मोग दाखयल्लो तर आज सगळी समाज शांतीपणाची जाती आली. वय गे थोडे राती मोद्यानेर वटोन फोन करपितात. न्हीद पडनातल्यार फोन पळोवचे. ಒಟ್ಟಾರೆ गरजेचें. हांवें कितें सांगचें ना म्हणना. कशें तुमी मोबायल फोन वापरतात तशें जेजू बाळकाक तुमी आपोडा. जेजू बाळकाचें सारकें पळया. जेजू बाळकाची फोटो पळया. तुमची फोटो जेजूक धाडा. डावनलोड करा जेजूची कृपा. डावनलोड करा जेजूची कृपा. थंयसर आमी बँकाचें करता, रियल एस्टेट करता, स्टॉक एक्सचेंज करता, हर एक मोबायल फोना आजकाल काफी आनी च्या मात्र मोबायल फोनांत मेळना. सोडून उरलें सगळें मेळटा. त्या देखून आमी आमच्या मोबायल फोनाचो मोग केल्ले बरी, जेजू बाळकाचो मोग करूंक जाय. राती उठ्ठा आसतना मोबायल फोनाक आपोडतना जेजू बाळका म्हूण सांगा. पळया हाका म्हणटात मागणें. दावीद राय 3 फावटी उठ्ठालो गे राती देवाची स्तुती करूंक. आमी 10 फावटी उठ्ठा मोबायल फोन पळोवंक. उडास दवरा. जेजू बाळकाचो मोग करचो म्हूण सांगल्यार, देवाचो मोग करचो म्हूण सांगल्यार, मागण्यांत मग्न जावचें म्हूण सांगल्यार आमी बरवशाच्या ल्हान मेटांनी यात्रीक जावन ह्या संवसारांत तावन पयन करन येता. ह्या संवसाराक अंटोन रावनासतना, ह्या संवसाराक लब्धन आसतना, ह्या संवसाराक लागन आसतना आमी आमचें पयन करून वेता. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा मोगाळ भाव भयणीनो मोतीन दवरया. ह्या शांतीपणाच्या शेकड्याच्या ह्या संदर्भार ल्हान तेरेस आमकां प्रेरण दिवं दी. जेजू आमकां सांबाळूं दी. आमचें जिवीत नंदन करूं दी. आमच्या जिविताची वाट सुडाळ जावं दी. कित्याक आमी जर तर ह्या संवसाराक लागोन नाव तवळ आमी खंयच्याकच भियेना. कॅनडांत एकली व्हडली माय आशिल्ली. फादर म्हज्या खातीर मागा म्हणली. खाल्याक म्हजे केस धवे जावंक सुरू जाल्यात. जालें. हांवें सांगलें ताका इल्लो रंग सारयल्यार जायना म्हणलें. ना फादर म्हाका नॅचरल हे केस जायचे, त्या देखून तुमी मागाव मागता म्हणलें. केदळा आमी आमच्या स्वरुपाक अंटोन आसाव. थोडे फावटी आमी बेजाराय. म्हाकाय बेजाराय आशिल्ली म्हजे केस झडटात म्हणून. आतां कॅर करना हांव. आसले 4 बरे करून दवरता हांव. पूण जाल्यार आमी बायल्या आडंबराक अंटोन रावचें न्ही. आमी बायल्या स्वरुपाक अंटोन रावचें न्ही. आमचें केंद्र जावनच आमचें काळीज तें आमी ग्रेस्त केल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमकां न्हीद बरी पडटा. आमकां जिरवण बरी येता. आमी बरीं कामां करूनच येता. आमच्या जिवितांत हेरांक पावता. आनी आमच्या सर्गी राजाचें दायज आमी ह्या संवसारांतच फिक्सेड डेपॉजिटा मुखांतर थंयसर आमी तयार करता. जेजू बाळोक आमकां आदार दिवं दी आनी ल्हान तेरेस आमकां बेसांव दिवं दी. बरवशाची वाट ल्हान मेटांनी
हो संभ्रम आखेर करच्या पयलें उडास दवरा. जेजू बाळकाक केदळास सांडी नाकात आनी ल्हान फोल तेरेजाची देख घेवन कश्ट आनवरां दूख सलवनी बेजाराई कितें आयल्यार आमी जर तर जेजू संगी ल्हान तेरेजाच्या प्रेरणाकाल जियेल्या तर खंडीत जावन आमचें जिवीत अर्थाबरी जातलें, बागी जातलें, घटमूट जातलें, बावार्थाचें आनी मोगाचें जावंक पावतलें. ह्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.